हाँ ले जा ना यहाँ तक किती आता काय करणार किती झालं काय करणार बंद बाहेर 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 अरे अरे तुझ्या पुढे दोन मिनिट साहेब आज तुम्ही गणपतीचे मकर तुम्ही आता चालू केला काम करता कितले दीस तुमकां लागले आणि किती तुमचे प्लॅन असतात कशें तुमचे कितें थीम बीन कितें आसा काय कितें करूं म्हणजे हाजे डिटेल दिया मातशें. नमस्कार माझे नाव गजानन च्यारी आणि हांव वास्तू ट्रॅफिक सरान काम करता. सो आतां आमी हांगा डेकोरेशन काम सुरू केल्लें हार्डली एक 12 दीस जाले. तर थीम जर घेवन वयता जाल्यार थीम करपाक 1-1.5 म्हयनो जाय पडटा. एटलिस्ट 1.5 म्हयनो तरी लागता. पण आमचे कडेन टायम शॉर्ट आसल्या कारणान एक आमी पेपराचेर थीम घेवन जाता तशें शॉर्ट एंड स्वीट बरें कितें दिवपाचे प्रयत्न करता. साहेब तुमकां ड्युटी मॅनेज करता हेंय मॅनेज करता कशें तुमी मॅनेज करता म्हणजे तुमकां भरपूर त्रास जाता आसतले घरचोय गणपती आसा पुलीस ड्युटी आसा आनी पुलीस स्टेशनार गणपती आसा ताजे बद्दल कितें आतां त्रास म्हटल्यार तशें कांय ना कितें हे देवाची सेवा म्हणून तरी आमी करता. पण ड्युटी करून हेंय करचें पडटा. आतां थोडे ऑफिस स्टाफ आमचे सगळे आमचे ट्रॅफिकेचे ऑफिस स्टाफ जावं पुलीस स्टेशना वयलो ऑफिस स्टाफ हे सगळे जाण आपली अर्दी ड्युटी करता मदीं मदीं हांगा आमकां हेल्पूय करता. कित्याक 2 जाणांक हें काम करपाक शक्य ना. ताका एक 10 जाणांचोय हात लागता. सो सगळे जाण मिळून करता. थँक्यू. तुम्ही आज मकराचें काम चालू केल्लें आसा कितले दीस लागले आनी कितले तास दिसाचे तुमकां हांगा लागता हें काम करपाक. एक 10 दीस लागले सारके फक्त. कितले अशे दीस म्हणजे तुमकां केन्ना टायम मेळटा तेन्ना तुमी हांगा येवन करता. केन्ना टायम मेळटा तशें काम करता. नायट एक 2-3 आतां दीस जाले कंटिन्यू नायटी मारिता 4-4 थंयसर. 4 थंयसर परत येवन ड्युटी रिज्यूम कर परत मागीर सर आपयता तशी बंदोबस्त. केन्ना बीन काबार तुमी करता आतां काबार केन्ना करता सारकें तुमी
फाल्यां परवा जातले हय फाल्यां आमचें काम आयज आमचे गणपती हाडटा बसयले का सगळे सेट करतले मागीर बारीक बारीक कामां उरलीं ती मागीर जाता. ना मागीर ना फाल्यांच कंप्लीट करून दवरू. ऑफिसर उलयल्ले बरें